पुराय देशान गाजिल्ल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाक न्याय मेळ्ळो। शुक्रारा 5 मेक सर्वोच्च न्यायालयान ह्या केसींतल्या 4 आरोपींक फाशीची ख्यास्त फर्मायली। पुराय देश आनी सिस्टमीक हालोवन दवरपी निर्भया गँग रेप केसीन शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान निकाल दितना 4 गुन्यांवकारांक फाशीची शिक्षा फर्मायल्या। कोर्टान आपलो निर्णय दितना निर्भया कांडाक सदमेकी सुनामी म्हणला। न्यायालयाचो निकाल येतनाच कोर्टांत ताळयांचो गडगडाट जालो। 4 दोशींनी फाशीचे शिक्षेचेर सुप्रीम कोर्टान अर्ज केल्लो। सुप्रीम कोर्टान 27 मार्चाक सुनावणी जाले उपरांत निकाल राखून दवरिल्लो। 5 मे 2017 सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस दीपक मिश्रा हांणी निकाल वाचतना 4 दोशींक फाशीची शिक्षा कायम दवरली। ह्या केसींत एकूण 6 आरोपी आसले। 16 डिसेंबर 2012 ह्या रातीं 6 आरोपींनी भयानक पद्दतीन हे कांड केल्ले। 6तले एका आरोपीन आत्महत्या केली जाल्यार एकटो ल्हान वय आशिल्ल्यान सुटला। सगळे 6 आरोपींच्या विरोधांत बलात्कार, अपहरण आनी हत्याच्यो केसी नोंद केल्यात। फास्ट ट्रॅक न्यायालयांतय हो खटलो चल्लो। 13 सप्टेंबर 2013 ह्या दिसा 4 जाणांक फाशीची शिक्षा फर्मायल्ली। ल्हान वयांत आशिल्ल्या आरोपीक 3 वर्सांची ख्यास्ती सयत सुदार केंद्रांत धाडला। 13 मार्च 2014 दिल्ली हायकोर्टान फाशीची शिक्षा कायम दवरिल्ली। उपरांत आरोपींनी सुप्रीम कोर्टांत अर्ज केल्लो। शुक्रार 5 मेक परत एकदा आपलो निकाल दितना सर्वोच्च न्यायालयान 4 दोशींक फाशीची शिक्षा फर्मायल्या। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।